ह्या मिटिंगेन प्रामुख्यान जे मुद्दे आसा ते म्हणजे कदंबा नव्यो सगळे कडेन सर्रासपणे चालू जावपाक लागलेले आसा। दुसरें म्हणजे फ्युअल सबसिडी जी पेंडींग आसा, इन्शुरन्स स्किमीचे पयशे जे पेंडींग आसा, आनी रोड टॅक्स आनी पॅसेंजर टॅक्स जो भरता आमी तेचेर विदावट पेनल्टी आमकां भरपाक सरकारान पेनल्टी नासतना टायम दिवचो। ह्यो प्रामुख्यान मागण्यो आमच्या सरकारा कडेन आसा, घातलेल्यो आसा। ह्या संदर्भान पयर हांव सीएमा कडेन म्हाजी जवळ जवळ पाऊण तास एक वर चर्चा जाल्या सगळ्या विशयांचेर। सगळ्या विशयान मुख्यमंत्र्या मुखार हे मांडल्या आनी तेका हांवें दाखोवनूय दिला की जे हे वाहतूक खात्याचे अधिकारी पळय आहा, स्वता डायरेक्टर जो आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो, हो कशा रितीन पळोवन भोंवता पळय तो दिसभर तो ऑफिसानूच आसना आनी सांजचो संक ऑफिसान येता। जो कितें मेजार कॉरस्पॉन्डन्स येता तो एडीटी हेडक्वॉर्टर्स आहा तेका मार्क करप आनी मागीर 7 सुमार एका वरान भायर सरोन वचप। हांवें प्रामुख्यान पयली मागणी कितें केल्या की डायरेक्टर जो आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक, ही वाळवी जी लागल्या राजेंद्र सातर्डेकराचें नांव, राजेंद्र सातर्डेकर म्हणटा पळय, ही वाळवी जी लागल्या आयज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक, तेका जाता तितले बेगीन थंयचो काडचो आनी एक कार्यक्षम असो डायरेक्टर आमकां दिवचो, जणू की ह्यो ज्यो गोश्टी आहा सगळ्यो ह्यो मार्गाक लागच्यो, सगळ्यो चालीक लागच्यो। आनी कोवीड पिरियडान सरकारा कडेन आमी कांय मागोंक ना, केन्ना मागोंक ना आनी मागाय ना आमी सरकारा कडेन। तेन्ना सरकारा कडेन एकूच मागणी कितें आहा की आमचे जे हक्काचे देणे आहा, जे आमी कोर्टाक वचोन जे मेळयला ते आमचे पेंडींग देणे आहा ते सरकारान टायम टू टायम दिवचे। कित्याक कोवीड पिरियडान सगळ्यांची आर्थीक परिस्थिती बिकट आहा। आयज बँकेचे हप्ते थकलेले आहा, सगळ्यांची लोनां थकलेली आहा। गाडयो जर आयज परत रस्त्यार हाडटले, सद्या पयले हातीन 60-70 हजार जाय इन्शुरन्स भरपाक गाडयेचो, बाकीचे मेंटेनन्साचे कितें कामां आहा ते वेगळे। आयज जवळ जवळ 17-18 म्हयने बसी बंद आसलेल्या कारणान सगळ्यान चडान चड बसींच्यो म्हणटा त्यो बॅटरी काम करिना, बॅटरी घालतलो जाल्यार परत 10-15 हजाराची गरज आसा। अशा रितीन बस मालक आयज सांपाडलेलो आसा सगळ्या परिस्थितीन, वायट परिस्थितीन, आनी तेंची अत्यंत दैनंदीन अशी परिस्थिती जाल्लेली आहा। हे सगळ्यान मुख्यमंत्र्या मुखार सगळे मांडलेले आसा आनी मुख्यमंत्र्यान खंय तरी ते दिसा आदेशूय दिल्ले आहा वाहतूक खात्याक की जे आमचे पेंडींग सबसिडी आहा त्याचे फायली बी आहा त्यो जाता तितले बेगीन प्रोसेस करच्यो म्हणून। येता त्या 15 दिसांनी परत एक मिटींग घेवन ताणें म्हाका आश्वासन दिलां की जे सगळे विशय आहा पेंडींग आहा ते सुटावे करता म्हणून। आतां दुसरो मुद्दो म्हणजे कदंबाचो एक मुद्दो आसा की आमकां आदळून येयला सगळे कडेन सबंद गोंयभर जे कदंबान ड्रायव्हर आनी कंडक्टर घेतलेले आसा, हे कितें करपाक लागलेले आहा की हे त्या गांवांनी भोंवता आनी 100-150 लोकांच्यो आपल्या गांवान लोकांच्यो सायनी घेता। सायनी घेतना कितें सांगता, थंय सार्वजनीक नळ घालता किंवा सार्वजनीक आनी कितें सरकाराचो कसलो प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून सायनी घेता लोकांचो आनी ह्यो व्हरता सायनी आनी मागीर लोकल आमदार जे आहा तेंचे कडेन दिता आनी तो आमदार मागीर कितें करता, ह्यो सायनी वाटल्यान लायता आनी कदंबाक लेटर करता की थंय कदंबा जायी म्हणून ह्यो सायनी घेतल्या। लोकांक खबरूच आसना आपणीन कित्याक सायनी मारल्या पळय ते। अशा रितीन कदंबाचे स्टाफ जे आहा ते करपाक लागलेले आसा आनी त्या प्रमाणे कदंबाचे अधिकारी आनी वाहतूक अधिकारी कांयच सर्वे बी करिनासतना, जे एक्झिस्टींग ऑपरेटर आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना, तेंचे टायमींग चॅक करिनासतना सर्रासपणे परमिटां दिवपाक लागलेले आहा। ह्या संदर्भान कालच्या आठवड्यान आमी घेराव सुद्दां घातलेलो आहा हांगासर पेडण्या एसिस्टंट डायरेक्टराक। आयज दुख्ख दिसता सांगपाक, पेडण्या एसिस्टंट डायरेक्टरान आयज परमीट कॅन्सल केला कदंबाचे, परमीट सस्पेंड केला, पूण ती कदंबा आयज बंद दवरिना। म्हणजे खंय तरी कदंबा इतले मुजोर रितीन आयज वागपाक लागलेले आहा की वाहतूक अधिकारी सारखे हतबल जाल्लेले आहा तेंच्या फुड्यान, शरणागती पत्करलेली आहा अशें दिसून येता आमदारांच्या फुड्यान आनी कदंबाच्या फुड्यान। आतां जर कदंबाक जर कायदो लागना कितें जाल्यार खंय तरी आमकां हायकोर्टाचे दार ठोठोवचे पडटले। आयज हांव सरकार जेन्ना आमची कितें कामां करिनासले तेन्ना प्रत्येक फावटी आमी हायकोर्टान गेले आनी ऑर्डरी हाडल्या, त्यो टॅक्सीच्या संदर्भान जा किंवा बसीच्या विशयांचेर जा। तश्यो आमकां खंय तरी ह्या कदंबाच्या विरोधान आतां हायकोर्टान वयचें पडटलें आनी मुख्यमंत्र्याकूय पयर सांगलें की तुजे आमदार पळय खास करून नॉर्थाचे तांकां मातसो कंट्रोल हाड तेंचेर, कारण ते सर्रासपणे व्हरता कदंबाच्यो बसी घालता। आतां हितून कितें आहा, पयर ते एसिस्टंट डायरेक्टर आमकां तेच सांगता की कदंबाची गाडी न्हू ती लॉसान चल्ली जाल्यार कितें जाता काय म्हणून। पूण मुळान कितें आहा, हे अधिकारी पळय आहा हांकां अभ्यासूच ना। कदंबा कॉर्पोरेशन चलता कोणाच्या पयशाचेर?
आमच्या पयशांचेर चलता, स्टेट एक्चेकराच्या पयशांचेर चलता. वेळोवेळी जेन्ना हे कदंबा प्रॉफिटान येना, पगार घालपाक जावो तेन्ना आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो कदंबाक सरकार दिता, दान करता म्हणटा हांगासर, दान करता आनी ते आमी आमच्या पयशांचे दान केल्लेल्या हेचेर हे पगार घालता, इतल्यो बसी चलोवन सुद्दां. आनी हांगासर जेन्ना आमी आमच्या पोटा पाणयाचो प्रश्न निर्माण जाता म्हणजे आमकां ते त्रास करपाक लागता तेन्ना सरकार म्हणटा कॉर्पोरेशन. हांव सांगपाक सोदता ह्या अधिकाऱ्यांक सगळ्या गोंयभर की हेंच्यांनी एक कदंबाक परमीट दितना खंयचे 7 फावटी विचार करचो आनी नाजाल्यार मागीर आमचे जे फुडें पळय कितें कॉन्सिक्वन्सीस आहा पळय, आमी फाल्यां घेराव घातलो कितें केलें हेजें वायट धरपाचें ना, कोणी फेस करपाचें तेंच्यांनी. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे ज्या आयज ह्यो कदंबा एडिशनल पळय लागलेल्यो चालू जाल्या तेका लागून पळय जी अनहेल्दी कॉम्पिटिशन पळय सगळे कडेन चालू जाता सगळ्या रुटांचेर, ते खंय तरी एसिस्टंट डायरेक्टर पळय ते जबाबदार आसतले, कदंबाचे अधिकारी जबाबदार आसतले. कारण कित्याक 1 किंवा 2 पॅसेंजर घेवन आयज गाडयो एकामेका वांगडा रेसी मारपाक लागलेल्यो. हितूनच्यान नाका ती स्पर्धा, जीव घेणी स्पर्धा म्हणटा पळय ती निर्माण जाल्लेली आहा सगळे कडेन. म्हणटा हेची खंय तरी दखल घेवची. हांव फाल्यां सोमार किंवा मंगळारा कदंबाचो चेअरमॅन जो आहा कार्लोस आल्मेदा हेका हांव हे मेळोन एक रिप्रेझेंटेशन दिवन सगळे तेच्या कानार घालतलो जे कितें चल्लां ते प्रमाणे. आनी म्हाजी विनंती आसतली ताका की बंद करचें. आयज वाहतूक खात्याचो डायरेक्टराचेर उलयतना हांव सांगपाक सोदता आनीक परत एक खोलान की आमी कदंबा आनी आमचे प्रायवेट सुरळीत चलचे म्हणून आमी एक कॉर्डिनेशन कमिटी केल्ली निखील देसाय डायरेक्टर आसतना. जर ह्या सातार्डेकारान जर कसलें काम जर केलां आयज पर्यंत जाल्यार ते एकूच काम केलां, ती कॉर्डिनेशन कमिटी कदंबा आनी आमच्या मदीं पळय जी आसली ती बंद करपाचें काम हेणी केलां कळ्ळें. ताका लागून आयज परत हांव सरकारा कडेन मागणी करता आनी मुख्यमंत्र्या कडेन खास करून मागणी करता की मुख्यमंत्र्यान हितून सिरियसली लक्ष घालचें. कित्याक हो पब्लीक इंट्रस्टाचो प्रश्न आहा. शेवटी हांगा पब्लीक वेटीच धरली वयता. प्रायवेट बसीन जे कोण पॅसेंजर ट्रॅव्हलिंग करता आनी कदंबान ट्रॅव्हलिंग करता तांकां वेटीच धरले वयता. तेन्ना पब्लीक इंट्रस्टान सरकारान मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें हितून आनी जाता तितले बेगीन हे कितें प्रॉब्लम पळय क्रिएट जाता ते सुटावे करचे.